नमस्कार आणि येवकार तुमकां नवो डाव नवो घडी हे आमचे कार्यावळींत. इश्टानो, गोंय विधानसभेत 19 नवे आमदार पावल्यात आणि ह्या नव्या आमदारां मदलो आमच्या मदीं एक आसा बाणावलेचो आमदार, आम आदमी पक्षाचो, जाका आमी जायंट किलर म्हणूं येता असो बाब वेन्झी विएगास. वेन्झी बाब, तुका येवकार आमच्या कार्यावळींत. तूं पयले फावट विधानसभेत निवडून आयला आनी तें बाणावले सारकेल्या मतदारसंघांतल्यान, जो मतदारसंघ एका एस्टॅब्लिश म्हणल्यार प्रतितयश अशा आमदाराची मक्तेदारी अशें मानताले. तुवें पयले फावटूच इलेक्शन लढलें आनी पयले फावटूच तूं जिखलो. हो चमत्कार कसो जालो आनी कित्याक लागून जालो? Shalindar Bab, thank you for inviting me here and having me at your studio. चमत्कार असलो कांयच ना. म्हाका दिसता ग्रावंड लेवलार लोकांचो जो पल्स आशिल्लो की लोकांक बदल जाय आशिल्लो, लोकांक एक चेंज जाय आसलो आनी हो बदल करपाक इन्स्ट्रुमेंटल आय वॉज द ओनली पर्सन हू वॉज सीन डावन देर. कित्याक रायट फ्रॉम 2017 इलेक्शन्स टील दीस 2022 इलेक्शन्स कांयच एक डेव्हलपमेंट कसो जावंक ना. आनी फॉर द लास्ट 30 years बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी जे जितले आमगेले कम्युनिटीज आहाय, फार्मर्स आहा, टॅक्सी ड्रायव्हर आहा, हॉटेल इंडस्ट्री आहा, रेस्टॉरंट ओनर्स आहा, शॅक ओनर्स आहा, मिडियम स्केल एंटरप्रिनर्स आहा, यूथ जो आहा, नुस्तेकार भाव आहा, धाकटे धाकटे आमगेले पायलट आहा, रिक्षा आहा. सो प्रत्येक गोष्टून पळयलें जाल्यार कांयच एक डेव्हलपमेंट टच म्हणल्यार तांकां ते सेगमेंटाक कांयच कोणें कॉन्सन्ट्रेट करूंक ना. आनी पळोवपाक गेले जाल्यार युथा पासत, एड्युकेशना पासत कांयच एक डिफरंट थॉट प्रोसेस म्हणून घालूंकूच ना कोणें. एड्युकेशन आनी हेल्थ टोटली निग्लेक्टेड फॉर द लास्ट 30-35 years यू कॅन से. जेन्ना हांव ल्हान आशिल्लो तेन्ना सर वॉट एवर आय कॅन रिमेंबर माय मेमरी, तेन्ना सावन जे हेल्था कंडिशन आहा that has not been elevated the way it has to be. So pathetic. There is no 24 hours doctor till today in my constituency. So how to get all these things organized? लोकांक, सामान्य मनशाक लोकांक त्रास जाता, ते त्रास कितकोन सुटावो करपाक जाय. एटलीस्ट यू हॅव टू एड्रेस युअर इश्यूज. एक तूं पावरांत आसलो जाल्यार आमी इलेक्ट्रिसिटी 300 युनिट फ्री करता आशिल्ले, आमी हेल्थ बेनिफिट्स फ्री करता आशिल्ले, आमी उदक लोकांक फ्री आसता आशिल्ले, आमगेले इस्कॉलांनी स्टँडर्ड डायसिसन स्कूल्स, एडीड स्कूल्स, गव्हर्मेंट स्कूल्स सगळो स्टँडर्ड एक लेवल प्रायवेट स्कुला भशेन आसता आशिल्लो. हो आमचो मॅनिफेस्टो आशिल्लो आनी लोकांक आमी ही आश्वासनां दिल्लीं. पूण होच मॅनिफेस्टो आज म्हाका दिसता हे गव्हर्मेंटान करून दाखोवपाक जावो, कित्याक हे जाता, दिल्लीन जाता. सो दीस वॉज मिसींग अँड दॅट इज द रिजन आय थिंक हो चमत्कार म्हणटाय तो देर इज अ नीड, एक हंगर आसा लोकांक ह्यो वस्तू जायो. सो लोकांची खुबशी नेगेटीव फिलींग आशिल्ली. लोकांक दिसतालें की कांय काम जावंक ना, जो आमदार निवडून आयला ताणें तांचे खातीर कांयच करूं ना अशी एक फिलींग आशिल्ली. आनी त्या फिलिंगांतल्यान लोकांक कितें तरी ते चेंज जाय आशिल्लो, लोकांक कितें तरी ते बदल जाय आशिल्लो. तुवें आत्तां म्हणलें की ल्हानपणा पासून तुवें अशेंच पळयता तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी. आतां ल्हान आसतना तुवें केन्ना चिंतलेलें तूं पॉलिटिशियन जातलो, तूं पॉलिटिक्सान येतलो? तुजें एस्पिरेशन कितें आशिल्लें आनी तूं पॉलिटिक्सान कसो पावलो? पॉलिटिक्स म्हणटा तें वॉज नेवर देर इन दी अजेंडा. ल्हानपणासून कोणूच ना पॉलिटिक्सान. ना म्हूण हांव केन्नाच पॉलिटिशना वांगडा भोंवलो ना, ना म्हूण आय हॅव नो वेअर कनेक्शन वीथ एनी पॉलिटिशियन स्टील आय एंटर्ड दीस फील्ड. सो मेन जेन्ना हांवें चिंतलें 17-18 years बोटीर काम करून एक कॅप्टन जालो हांव, ग्रू फ्रॉम कॅडेटशीप टील मास्टर मरिनर. एक चिंतलें की जरी तरी हांव असोच रावलो कॅप्टन म्हूण सेलींग जावपाक कंटिन्यू केलें जाल्यार एक सदांचो एक टेन्युअर असो 3 म्हयने बोटीर, 3 म्हयने गोंयां. त्या 3 म्हयन्यान गोंयांत कांयच मेळना. फामिलीची फंक्शनां मेळना, कोणाचें मरण मेळना, कोणाचो बालतीम मेळना. इफ आय डोंट टेक अ डिसिजन टू कम बॅक अँड डू समथींग इन गोवा जाल्यार परत आनी एक एज क्रॉस केली म्हणटरी जावचें ना. सो हें चिंतून हांवें म्हजें ओन बिझनस चालू केलें शिपींग इंडस्ट्रीन, एक कन्सल्टन्सी कशी, सर्वेयर कसो. आनी तेन्ना जेन्ना हांव गांवांत टायम दिवपाक लागलो तेन्ना आमचे खुबशे इश्यू आशिल्ले कार्मोना गांवांत. तुवें विलेजा बारार हांव मुखार सरलो. हांव जेन्ना विलेजा बारार मुखार सरोन मुगे वॉयस आवट करपाक लागलो तेन्ना एक भितरल्यान एक उमेद कशी आयली. आनी सदांच हांव अरविंद केजरीवालाक पळयतालो इंडिया एगेन्स्ट करप्शन मुवमेंटान, की जो मनीस सामान्य गोश्टींचेर आमकां दिवपाक आमकां एक होप दिता. उदक,
इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन्स, ह्यो सामान्य गोश्टीचे जो मनीस आज सांगता आमच्यान हें अशें दिवपा जाता जाल्यार आमी एज अ टॅक्स पेयर इतलीं वर्सां जोडून बोटीर आज आमी टॅक्स पे करता. फाल्यां जर तर कितें जालें जाल्यार इतलो टॅक्स गव्हर्मेंटाक दिलो आमी, ते टॅक्साचो रिटर्न कितें आहा, आमकां बेनिफीट कितें आहा? डे टू डे कांयच बेनिफीट ना, रिटायरमेंट बेनिफीट ना, कांयच ना. सो समवन हॅज टू गीव हीम दॅट सपोर्ट. आनी तें पळोवन म्हाका दिसता एक उर्बा आयली. आय हॅड जॉयन द आम आदमी पार्टी आनी मागीर काम करपाक लागलो 2015 हांव एक्टीव जालो. 12th समवेअर एंड आय हॅड रेजिस्टर्ड. आनी दीस इज द वे दॅट एंटायर अपलिफ्टमेंट ऑफ वेन्झी इन पॉलिटिक्स हॅपन. ह्या टायमार जेन्ना तूं इलेक्शन लढलो तेन्ना तुका कसले प्रॉब्लेम्स तुका फेस करचे पडले? कित्याक गोंयांत खुबशे कडेन इलेक्शन जाता, तातूंत मनी पावर, मसल पावर ह्या गजालींचो खुबसो वापर जाता. ह्या गजालींचेर मात करून तुका जिखप कशे तरेन शक्य जालें? ना, मेन भाणावलेन प्रॉब्लम चयले जाल्यार गुंडागिरी आनी दादागिरी चलताली. म्हणजे जे MLA आशिल्ले ताजे सोयरे, ताजे फामील सगळे गुंडागिरी, हफ्तो आपण करता ते सारकें. सो दीस वॉज द मेजर थिंग टू कम आउट ऑफ. कित्याक लोकांक एक शांती जाय आशिल्ली, लोकांक एक पीस ऑफ मायंड जाय आशिल्लो. आनी इट वॉज अ व्हेरी चॅलेंजींग एक्सपिरियन्स टू स्टँड अगेन्स्ट दीस कायंड ऑफ थिंग्स दॅट इज हॅपनिंग इन द कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी जे लोकांनी म्हजे बारा उबे रावले, जे सगळे व्हॉलंटियर आमचे सांगाताक आम आदमी पार्टीचो टीम युनिट आशिल्लो, वी स्टूड स्ट्रॉंगली. हे कॅम्पेनी मध्ये आमचो झेडपीक मारलो, आमी पुलिसेंत गेले, आमचो व्हॉलंटियराक एक मारलो. बट वी डीड नॉट स्टेप बॅक. आमकां भिवयलें म्हणून आमी भिवून स्टेप बॅक जावंक ना. बट वी स्टूड देर. आमी लोकां मुखार रावले, आमी फेस केलें द वे वी वॉन्टेड. आनी टुडे आय थिंक दीस इज एन एक्झाम्पल. आनी आज आमकां 2.5 म्हयने क्रॉस जाता आनी यू वील सी दॅट द कॉन्स्टिट्युएन्सी इज पीसफूल. देर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरन्स. पुलिसे कडेन पॉलिटिकल इंटरफेरन्स ना, तशें करनाका, अशें करनाका. नो, दे आर डुईंग देअर जॉब. We are here to serve the people. We are here to be instrumental in getting things organized, where environment is concerned, where each and every community is concerned. So that is what I have been trying to focus on in the last 2.5 months. And now as we come closer to the assembly, we will prepare people's issues, and we will be the voice of Goans in the assembly for this monsoon session. म्हाका एक तुका मातसो एक वेगळो प्रश्न विचार जाय. तो म्हणजे आम आदमी पक्ष जेन्ना गोंयांत आयलो, लास्ट टायमूय तुमी इलेक्शन लढली, लास्ट टायम तुमकां एकूय सीट मेळना, ह्या फावट तुमकां 2 सीट मेळ्ळे. तुमी जे तरेन काम करता ते तरेन तुमची अपेक्षा आशिल्ली की तुमकां चड सीट मेळटले. वॉट वेंट रॉंग? तुमकां 2च सीट कित्याक मेळ्ळे? ना, नथींग वेंट रॉंग. पळयलें जाल्यार द वोटींग पॅटर्न चयलें जाल्यार देर इज नथींग दॅट हॅज गॉन रॉंग. इट इज ओन्ली दॅट जो सरकार आसा त्या सरकारान मल्टिपल टूल्स यूज केले गोंयकारांक फटोवपाक आनी वोट फुटोवपाक. आनी वोट फुटोवन आज हो परत BJP सरकार आज हांगा आसा. सो देर इज नथींग दॅट हॅज गॉन रॉंग. आमी 2017 लोकांक सांगिल्लें एड्युकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, दीज आर गोइंग टू बी द मेन इश्यूज. अँड दीस इज वॉट अ गव्हर्मेंट नीड्स टू गीव. एक गव्हर्मेंटान लोकांची जी जबाबदारी आसा, उदकाची बील करपाची, लायटीची बिलां, ही गव्हर्मेंटान आंगार घेवपाक जाय. जावं तो खंयचोय गव्हर्मेंट, स्टेट गव्हर्मेंट जावं भायर घेवन, इफ यू गो इन फॉरेन कंट्रीज, ऑल दीज थिंग्स आर देर, ही फॅसिलिटीज फॉर द सिटिझन्स. आनी आमी करून दाखयलां दिल्लीन. 2017 आमी लोकांक सांगलें आमी करून दाखयता, आमकां एक चान्स दिया. 2022 सांगलें. पूण लोकांचें मायंड अशें करून डिस्टर्ब केलें आनी वोट फुटून गेले. आमी आजून पुसान म्हणटा की 2027 इलेक्शनाक गोंयांक उदकाचो प्रॉब्लम आसतलो, लायटीचो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आसतलो, हेल्थाचो प्रॉब्लम आसतलो आनी एड्युकेशन प्रॉब्लम आसतलो. आज 2 म्हयने 2.5 म्हयने इलेक्शन जाल्यात. 5 years down the line, we are going to have water problems again, and we are going to have the same issues. And we are going to say that we are here to solve these basic issues and give our citizens of Goa a good lifestyle through the government. Your own tax money which is being saved due to non-corrupt governance module, and मी तुका परत दितले. या 2027 तू आमी अस सांगतले because this present government will not able to solve these matters. सो मुळाव्यो लोकांच्यो ज्यो गरजो आसात, त्यो एक गरजो वा लोकांचे जे इश्यूज आसा ते इश्यूज हे घेवन तुमी इलेक्शनाक फुडें आयले. सगळ्यांत गोंया भितर सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमकां एक कॉमन प्रॉब्लेम दिसता, तो म्हणजे प्रत्येकाक आपआपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना आमदार मुखार वता लोकां कडल्यान अपेक्षा आसता आपल्याक गव्हर्मेंट जॉब जाय. आतां गव्हर्मेंट जॉब सगळ्यांक दिवप शक्य ना. एक तर जॉब तितले ना, दुसरें म्हणजे आतां आमी सद्या वावुरतात ते प्रायवेटायझेशनाच्या युगांत, तेन्ना गव्हर्मेंट जॉब्स उणे जायत चल्ल्यात. जेन्ना तुजे कडेन अशे लोक आपल्याक जॉब जाय म्हणून येता, गव्हर्मेंट जॉब,
तूं तांकां कितें सांगता, तुजें सोल्युशन कितें आसता तांकां? पयलें म्हणल्यार क्रिएशन ऑफ जॉब्स सद्याक कितें चल्लां, दोन गोश्टीन हांव तुका जबाब दितां. क्रिएशन ऑफ जॉब्स इज नॉट हॅपनिंग, वीच मिन्स सद्याक सगळे जे पॅनल आसा, जे 40 MLAs आहा, एवरीबडीज फोकस इज ऑन हाऊ टू स्पेंड द मनी. रस्ते करपाचे, ब्रिजी करपाच्यो, मोडपाच्यो खबरो, जोडपाच्यो खबरो कोण करतलो? वेन आर वी गोईंग टू से each constituency has to earn 5,000 crores per year revenue or in the 5 years? एक बिझनेस प्लॅन 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीचो बिझनेस प्लॅन गोंया पासत आसपा जायो, ताकी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी एक रेव्हेन्यू मॉडल गोंया पासत हाडपाक आनी करपाक, सो दॅट रेव्हेन्यू कॅन बी जनरेटेड. अशें करून जर आमी मांडावळ केली गोंयचो बिझनेस प्लॅन आनी 40 आमदारां मदें स्प्रेड केलो बिझनेस प्लॅन, देन आय थिंक द 25,000+ crores जे डेप्थ आसा, दॅट डेप्थ विल कम डावन टू झिरो. But sadyak we are only talking about spending the money. How to spend the money is all the plan. Now next is when it comes to jobs. Yes, government jobs सगळ्यांकूच जायो कित्याक the benefits are high and it is a fixed job, an assured job, a good lifestyle can happen. So जेन्ना कोण येता जॉबाक, yes, I tell them I will definitely give it a try to ask for my vote share. मुळचे गव्हर्मेंट जरी तरी आज क्लेम करता की 10,000 50,000 जॉब आउट केल्यात म्हणून, जाल्यार मुगेले बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सींत कितली जॉब तुमी दिला? इज इट दॅट ओनली द हेल्थ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्युएन्सी, ऑल द पीपल जे कोण हेल्थ मिनिस्टरागे कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा तेमकां जॉब मेळटा? जीएमसीन गेले जाल्यार तेच थिंगाचे लोक, वालपयचे तेच लोक क्वॉलिफायड आहा, बाणाले लोक कोणूच क्वॉलिफायड ना जीएमसी जॉब मेळपाक. PWD गेले जाल्यार PWD जे मिनिस्टर आशिल्ले तांगेलेच कॉन्स्टिट्युएन्सी आर ऑल एंटायटल्ड फॉर गेटिंग जॉब्स इन PWD. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणूच ना. सो वाय इज दीस हॅपनिंग? वाय इज द जॉब नॉट डिस्ट्रिब्युटेड? जे कोण मिनिस्टर आहात तांगेलेच त्या पोर्टफोलियांत तेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया फुलफील जाता, बाणाल्यांत कोणूच ना. सो दिस इज वॉट आय थिंक आय टेल देम एंड आय एम गोइंग टू अपील टू ऑल दी मिनिस्टर्स टुडे, गिव अस माय वोट शेअर. मगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जॉब दियात, मुगे वोट शेअर दियात. तुम्ही तुमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी दिता, म्हाकाय हेल्थान जॉब दियात, म्हाका एक 50 जॉब PWD दियात, 50 जॉब हेल्थान दियात, 50 जॉब एग्रीकल्चरान दियात, 50 जॉब होम डिपार्टमेंटान दियात, 50 जॉब एडमिनिस्ट्रेशन, म्हाकाय जॉब दिया बाणाल्यांत. I will also make sure that we can put our people in the government. So let it be a spread. Whenever there is jobs, let it be equally be distributed. Although it is coming in an advertisement format and everything is being shown, but finally the jobs are channelized only in one particular constituency, which is actually not right. आणि ताका लागून आज आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी वॅक्यूम जाल्लो आसा. वॅक्यूम जाला. देर इज नॉट इवन 5% जॉब्स इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. 30,000+ वोटर्स आसा. So if you see, there is not even 5% people are working in the government jobs, and last 30 years this is happening. So my sincere appeal to the present dispensation that is there, आमकांय जॉब दियात. आमी तुमचे भशेन निवडून हाडले आसात. We are also elected representatives. So give us our vote share of jobs, give us our share of jobs. This is all what I can appeal, and yes, we are going to fight for this time. Jobs मेळपाक जाय बेनावली constituency. We are going to put our presentation very strongly. There are so many youth that is there would like to enter the government jobs. Why only one constituency? I think this is going to be a very strong point now across Goa. तुमचो वांटो तुमकां मेळूंक जाय, आनी हो वांटो मागपांत कांयच गैर ना. कित्याक तुका दिसता की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर हे डिस्ट्रिब्युशन जावपाक जाय आनी एक्विटी आसपाक जाय जॉब दितना. कोणाचेर एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर फावोर जावंक जायना. तुवें आतां निवडून आयले उपरांतूय तुज्या गांवां भितर खुबशे उपक्रम सुरू केल्यात, तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर खुबशे उपक्रम सुरू केल्यात. उलोवया आमी ह्या सगळ्या उपक्रमाचेर. तुजे फुडें कॉन्स्टिट्युएन्सी विशींची आनी गोंयचे विशींची कितें सपनां आसा ताचेरूय उलोवया. पूण आतां वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत परते मेळुया. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात नवो डाव नवो घडी फकत गोमंतक टीव्हीचेर. नमस्कार आनी परतून तुमकां येवकार. नवो डाव नवो घडी हे आमच्या कार्यावळींत आयज आमच्या वांगडा आसात बाणावले मतदारसंघांतल्यान निवडून आयिल्ले बाब वेन्झी विएगस. वेन्झी बाब, आमी ब्रेकाक वचचे पयलीं उलयताले प्रॉब्लेम्स कितें आसा कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर, गव्हर्मेंट जॉब्सांचो इश्यू कसो आसा आनी तातूंत कशी एक्विटी ना, तातूंत कशी समानताय ना, सगळ्यांक कशे जॉब्स मेळनात आनी हे ज्यो गव्हर्मेंट ज्यो नोकऱ्यो आसात त्यो फकत कांय वाठारांतल्या कांय आमदारांची मक्तेदारी जाल्ली आसा. हे भायर तुवें आतां तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर इंडिपेंडंटली अनेक कार्यावळी सुरू केल्यात. तुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर कितें कार्यावळी सुरू केल्यात सद्या?
वेरियस सेगमेंटान डिवायड केल्लें आसा. एनवायरमेंट रिलेटेड आमी जे जितले वॉटर टेबल बाणालेचो आहा तो एक 2-3 वर्सान वॉटर टेबल रायज करपा पासत फ्रॉम डे वन एफर्ट चालू केल्लो आनी आहा तितलेच कितली वर्सांनी डिसिल्टींग जावना, जावं ते गायरे जावं तोळी जावं आनी जावं ते नल्ला जावं ते आयडेंटिफाय करून पर्सनली आयडेंटिफाय करून विथीन द मंथ हें काम चालू केल्लें हांव इनिशिएटीव घेवन. कितली वर्सांची 40 सुमार वर्सांची दांगाची फोड म्हूण आसा. नेवींतल्यान पास जाता ती क्रीक ती सारकी वार्का फातराडेसून तांबोरी कार्मोनासून इट इज गोईंग टू कावेलोसीम एंड टचिंग द रिवर साल. ती कितलीची 40 वर्सां इट इज नॉट बीन क्लीन. नोबडी हॅज टेकन दॅट इनिशिएटीव. तो केलो आमी साफ, तो क्लियर केलो सो दॅट दोज फार्मर्स कॅन स्टार्ट कल्टिवेटींग. फार्मींग मोटिवेट करपाक आमी कार्मोना म्हज्या गांवांत क्लस्टर फॉर्मेशन ही प्रेजेंट केले आमी आनी क्लस्टर्स फॉर्म करपाची मांडावळ डिवायड केल्या कार्मोना. हेजी आमी काम आतां चालू केल्लें आसा बेस्ड ऑन नेक्स्ट इयर वी वॉन्ट टू इम्प्लिमेंट इट. सो वी हॅव स्टार्टेड 1 year बिफोर क्लस्टर फॉर्मेशन. सो वी हॅव टायम टू अचीव आवर टार्गेट. सो वेन इट कम्स टू सेल्फ डिफेन्स आमी सदांच म्हणटा की वी हॅव टू डू समथींग फॉर वुमन सेफ्टी. आनी रेप वाडटा, मॉलेस्टेशन वाडटा. So how do we change the mindset? So there is no one point solution. There is multiple point solutions. One is awareness. जो बॉय चायल्ड आसता ताका घरांतसून अवेरनेस चालू जाता पेरंटा कडच्यानसून हाव टू लूक एट अ वुमन. तेच इस्कॉलान चालू जावपा जाय. स्कॉलान थिंगसॉन तें जाता. आनी जरी तरी एक्झिस्टींग जो आमगेलो कम्युनिटी आहा जे कोणाक हें एड्युकेशन अवेरनेस फावो जावंक ना ते जेन्ना वुमन हेजे एट्रॉसिटीज घालता तांकां फायट बॅक करपा जाय. आनी तांकां फायट बॅक करपाक आमच्या चेडवां कडेन आमच्या बायलां कडेन तो स्ट्रेंथ आनी तो करेज येवपाक जाय. तो करेज येवपाक जाय जाल्यार वी हॅव टू ट्रेन देम. बेजीक एक मूड मारपाक पूण करेज येवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आज स्पेशली आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन देर इज अ हिस्ट्री that MLA's sons and MLA's nephews were involved in rape cases in the past. जेन्ना अशें जाता तेन्ना आनी चड भंय दिसता की जेन्ना MLAचोच चले आनी MLAचेच नेव्ह्यू जरी तरी असले गोश्टींनी इन्वॉल्ड आसा जाल्यार हाव डू वी फायट बॅक. एंड द ओनली वे इज टू एनकरेज देम एंड एम्पावर वुमन दॅट दे कॅन फायट बॅक. एक चप्पल पासून काडून मारले जाल्यार इट गिव्स अ मेसेज क्लियर दॅट यू वील नॉट टच any woman. And this message I want to put across. I want to create this mindset. जो फियर आसा चलयेन भितर जो फियर आसा तो फियर भायर काडपाक हांवें हो फर्स्ट ल्हानसो एक प्रोग्राम केल्लो. द आयडिया इज आय वील टेक दीस कायंड ऑफ एन सेल्फ डिफेन्स इनिशिएटीव टू 8th standard, 9th standard and 10th standard त्या भुरग्यांक. सो तांकां शिकोवपाक आनी देन फायनली आय वील एलिवेट इट अक्रॉस गोवा बाय पुटींग इट अक्रॉस टू आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दॅट वी शूड टेक इट टू स्कूल लेवल. देन ओनली वी कॅन मेक अ बेटर गोवा. एक आमी अवेरनेस करता आनी जे भुरग्यांच्या मतीन अवेरनेस घुसना आनी तरी पूण ते बायल मनशाचेर अत्याचार करपाक मुखार येतात तेन्ना ती बायल मनीस ताका फायट करपाक रेडी आसतली. सो दॅट्स द होल प्रोसेस इन माय मायंड वे वुमन सेफ्टी इज कन्सर्न. सो वुमन सेफ्टी म्हणजे बायलांची राखण, बायल मनशेची राखण, चले भुरग्याची राखण ही तुजी एक प्रायोरिटी म्हाका दिसता. दुसरी आतां सद्या आमकां गोंयांत दिसून येता की सगळे कडेन रिलिजियस पोलरायझेशन, धर्मीक पोलरायझेशन जाला. तातूंतल्यानूच आतां हालींच कन्वर्शन म्हणजे धर्मांतरणाचो इशू मुखार आयला आनी ताजेर तूं पक्ष म्हणून आम आदमी पक्षाचो एक आमदार म्हणून तुवें एक स्टँड घेतला आनी गव्हर्मेंट सांगता की आमकां ही धर्मांतरणां जर बंद करपाक जाय आमकां नवें बील हाडचें पडटलें. हाजेर तुवें एक स्टँड घेतला की बिलाची गरज ना, सद्याचे कायदे जे आसात ते पुरो धर्मांतरण रोखपा खातीर, धर्मांतरण थांबोवपा खातीर. तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर तुका हो स्पेसिफीक इशू दिसता आनी तुवें जें सोल्युशन दिलां किंवा तुवें जें मत उक्तायलां तें खंयच्या बेसिसाचेर? जावं ती मुगेली कॉन्स्टिट्युएन्सी या जावं तें गोंयभर, गोंयांत धर्माचे बेजीस पोलरायझेशन ना आनी ना म्हूण आमकां नाका. आमी पिसफुली रावपी गोंयकार, आमकां तें क्रिस्तांव, मुस्लीम, हिंदू असली झगडी ना, असलें हिंग कन्वर्जन म्हणली कांयच जायना. आनी देर इज सफिशंट लॉ, सफिशंट रुल्स आर देर एज पर द IPC इंडियन पेनल कोडा प्रमाणे खुबशे आहा ऑलरेडी थाऱ्यार घायल्ले आसा. ओन्ली ते इम्प्लिमेंट जावपा जाय. हो गव्हर्मेंट आतां कितें करता, हो गव्हर्मेंट टमाटर म्हारग जाल्ले आसा, गॅस म्हारग जाल्ले आसा, पेट्रोल म्हारग जाल्ले आसा, रस्ते सारके ना, सगळें अशें करून म्हारग जाल्ले आसा. हाजेसून लक्ष तुगे हें करपाक हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव गडबड करीत आसा. पूण गोंयकार
विसरलो ना की टमाटर म्हारग जाल म्हूण, गोंयकार विसरलो ना की तुमचे कडेन जॉब दिवपाक जायना म्हूण, गोंयकार विसरलो ना की 6 तारखेर जुनाचे इस्कॉल चालू जावचे आसा, ते स्कुलाची तयारी करपाक गव्हर्मेंट आजून भुरग्यांक रेडी आहा, मनसून प्रिपरेशन रेडी जाल्लें आसा, हें गोंयकार विसरलो ना. सो देर इज नो रिक्वायरमेंट एज ऑफ नाव फॉर एनी लॉ कन्वर्जन लॉ करपाची गरज ना, बिकॉज गोवा डज नॉट नीड दीस थिंग्स अँड देर इज सफिशियंट प्रोविजन्स इन द लॉ. सो डू नॉट डायवर्ट आवर मायंड, लेट अस सॉल्व, सोल्युशन काडया. टमाटर म्हारग जाला जाल्यार टमाटर कमी करपाक फार्मींग प्रमोट करया, टमाटर गोंयांत रोवया, सोल्युशन काडया, लेट अस गिव देम सपोर्ट. असलो जरी तरी सपोर्ट मेळलो जाल्यार तेन्ना म्हाका दिसता सोल्युशन्स येतलीं आनी सोल्युशन येवपाक व्हडलोसो गरज ना की खुबशे रॉकेट सायन्स न्ही तें, वील आसपाक जाय, गव्हर्मेंटाक एक वील आसपाक जाय करपाक, मोटिवेट करपाक इन द रायट डिरेक्शन. आमचें मोटिवेशन वयल्या वयर दाखोवपाचें मोटिवेशन, पॉलिसी फॉर्मेशन वयल्या वयर, लाडली लक्ष्मी पयशे येवंक ना, हावजवायफ स्किमाचे पयशे येवंक ना, पूण गव्हर्मेंटा कडेन पयशे आहा दुसरे कडेन मोडपाक. सो जेन्ना आमी लोकांक एक आश्वासन दिता, तो म्हयनो काबार जाता म्हळ्यार ते पयशे येवपाक जाय, जावं तो 1,500 जावं या 2,000 जावं. तारवट्यांचें पेन्शन आसा तें क्लब केल्लें आसा, 1,500 आनी 500 रुपये ते क्लब केल्ले आसा, ते क्लब केल्ले ते पयशे अजून येना, तारवटी बोर्ड मांडटा. सो वेन आर वी गोईंग टू सॉल्व दीज इश्यूज? हे इश्यू आसतना तुमकां गजाल्यो जायो की एंटी कन्वर्जन बील, ह्यो पोटां पडपाच्यो खबरो न्हू, आनी ह्यो गरज ना आमकां. सो तूं म्हणटा की हे जे इश्यूज जे काडल्यात सद्याच्या सरकारान, ते लोकांचें जें लक्ष आसा ते दुसरे कडेन व्हरपाक खऱ्या प्रश्ना कडल्यान. तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर दुसरो एक म्हत्वाचो प्रश्न म्हणल्यार 3 लिनियर प्रोजेक्ट येता, आनी ह्या प्रोजेक्टांचो जे 3 जे नवे प्रकल्प हाडपाक सोदता सरकार, ताचो तुज्या मतदारसंघान खुबसो परिणाम जातलो. तुवें एक स्टँड घेतला, ते प्रकल्प आमकां नाकात, पूण गव्हर्मेंटाचें अशें म्हणणें आसा की हे प्रकल्पाक लागून गोंयांत डेव्हलपमेंट जातली, गोंयांत सुदारणा जातली, आनी तुमी जे आमदार किंवा तुमी जे लोक ताका अपोज करतात, तुमी एंटी डेव्हलपमेंट. सो ताचेर तुका कितें म्हणपाचें? सी, एंटी डेव्हलपमेंट म्हणून सगळे कडेन लोकांक बुलडोज करता. इट इज नॉट अबाउट एंटी डेव्हलपमेंट. कोळसो आमकां जायो गोंयांत नाका. वी डू नॉट नीड कोल. एनर्जी जायी, बट एनर्जी पावले खूंय आतां आमी 2022 पावला. देर आर सो मेनी अदर मोड्स ऑफ गेटींग एनर्जी. कोळसो घेवनूच एनर्जी वापरपा जाय ना, गरज ना. There is solar energy, there is wind energy, there is turbo energy, there is various modes of generating energy. Why don't we invite these kind of proposals and generate energy for us as well as our neighboring states? Why do we want to only run behind outdated modules of energy? आणि मागीर म्हणटा डेव्हलपमेंट करता. नो, दिस इज नॉट द रायट अप्रोच. आनी गरज ना. झाडां मरून, रस्ते करून, झाडांतल्यान, फॉरेस्टांतल्यान you are going to disturb the entire ecosystem. वो कोणाक वो ग्लोबली जरी तरी आमी सगळे all the nations today globally are trying to say that we have to protect the environment. आनी आमी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आमी रेल्वे ट्रॅक करता, डेव्हलपमेंटाच्या नांवान आमी मोले झाडां कापरून उडयता. आतां झाडां कापरून उडयलीं, तुमकां खबर आहा कितें बांदकाम केलें, कॉन्क्रिटायजेशन केलें, तेजे मूड आहा, तेजे तें वॉटर टेबल आहा, तेगे बायोडायवर्सिटी आहा, ती कितली चेंज जातली, सगळें हालतले. हें कंट्रीजान जाल्लें आसा. इफ वी आर नॉट गोईंग टू बी वायज इनफ टू अंडरस्टँड फ्रॉम देअर मिस्टेक्स अँड फॉल इन टू द सेम मिस्टेक्स, जाल्यार वाय डू वी कॉल दीस डेव्हलपमेंट? दीस इज नॉट डेव्हलपमेंट. ओके, तुज्या मतान डेव्हलपमेंट आनी आमी दुसऱ्यांनी ज्यो चुको केल्या आसात, दुसऱ्या देशांनी तांची कशी अधोगती जाल्या, तांची कशी वाट लागल्या, तांचे कडल्यान आमकां शिकपाची गरज आसा. अदरवायज इट विल बी टू लेट. आमी हांगा सोंपल्या उपरांत मागीर आमी विचार करूंक बसतले. एक आमदार म्हणून म्हाका ब्रीफ तुजें हें जाय की फुडले 5 वर्सांक तूं कसलें गोंय पळोवंक सोदता? गोंय फुडले 5 वर्सान एटलीस्ट 1 स्टेप टुवर्ड्स अ ड्रीम ऑफ गूड 20-25 years which will go towards my retirement. सो मुगे रिटायरमेंट जाता म्हणल्यार म्हाका कसली गोंय जाय. ताजे एक स्टेप पुसान 5 वर्सांनी अचीव जालो जाल्यार म्हाका दिसता इट वील बी ग्रेट सॅटिस्फॅक्शन. अँड वॉट वी नीड इज, एक भुरग्याक आमी इस्कॉलांत घालता, त्या भुरग्याक आमी इस्कॉलांत बरें शिकोवन दिता. ते इस्कॉलांत ताका शिकयता की यू हॅव टू प्रिजर्व एनवायरमेंट, यू शूड प्लांट ट्रीज, यू शूड ग्रो फिल्ड्स, ऑर्गेनीक सगळें शिकयता. तोच भुरगो शिकोवन इस्कॉलांतलो भायर येता आनी गव्हर्मेंट जेन्ना शेतां पुरयता आनी गायरे पुरयता इन द नेम ऑफ डेव्हलप, तो भुरगो आडावपाक येता. तेन्ना माय पाय आमी सांगता की हे तूं वचनाका, तूं मेतेर जायनाका. अरे हें म्हाका दिसता चेंज जावपा जाय, हें गोंयांत चेंज जावपा जाय. दॅट फियर आमी भुरग्याक शिकयता.
तीच सायन्स आमी शिकोवपाक लाखांनी पयशे मोडटा सायन्स म्हणल्यार बरें म्हणून आनी तें सायन्स आमकां एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक शिकयता आनी तें एप्लाय करपाक जेन्ना तो भुरगो मुखार जाता आमीच आवय बापूय म्हणटा तूं त्रासान पडटलो फाटल्या सर म्हाका दिसता हें गोंयांत चेंज जालें जाल्यार आनी हें गोंयांत चेंज जावपाक विजन आसपाक जाय प्रत्येक मनशाक काळजांतसून हे जमनीचो आनी आमचे मायभुमीचो मोग जो आसा तो आसपाक जाय आनी तो जरी तरी जालो जाल्यार म्हाका दिसता एक स्मूथ कसो प्रोसेस वी वील सी इन गोवा एंड वी वील सी द चेंज वॉट गोवा हॅज टू सी एंड द चेंज ऑफ गोवा वॉट वी वूड वॉन्ट टू सी. म्हणजे बाब तूं बरे तरेन सांगलें की आमकां जर चेंज जर करपाक जाय आमकां जर बदल जाय तो बदल आमकां आमच्या मुळावो बदल आमचे कडल्यान हाडचो पडटलो. तूं सांगता तशें जेन्ना भुरगो एनवायरनमेंट म्हणजे पर्यावरणाचें डिस्ट्रक्शन भंयो भंयो जाल्ल्यो पळयता आनी तो जेन्ना ते सांबाळूंक मुखार येता तेन्ना तोच गव्हर्मेंट ताका अपोज करता ताका काडून जेलींनी उडयता. ही परिस्थिती बदलपाक जाय आनी ही परिस्थिती बदलतली जाल्यार आमच्या मानसिकते भितर बदल हाडप खूब गरजेचें. तूं आमचे मदीं आयलो साबार प्रस्नाक तुवें बरे भशेन जापो दिल्यो. तुज्या मतदारसंघा भितर तुवें काम चालूच दवरलां. तुजें हें काम अशेंच चालू उरचें आनी गोंय विधानसभेन तूं लोकांचो आवाज जावन लोकांचे प्रश्न उठयत रावचो ही तुका आमी सदिच्छा दिता. तुका दिनवास. पूण तुमी खंय वचूं नाकात. पळयत रावात नवो डाव नवो घडी गोमंतक TV.